गोंय शालांत महामंडळान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण 16 मे पासून सुरू जावपी 12वीची पुरवणी परीक्षेक आता 27 मे पासून सुरवात जातली। जेईई, बीट सेट सारकिल्ल्या हेर बाकीच्या प्रवेश परीक्षांक लागून ह्या परीक्षेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हणून ही परीक्षा फुडें धुकल्ल्याचें कळटा। बारावीची एग्जाम जाली, बारावीचे रिजल्टू लागले, पूण जे भुरगे बारावेच्या एग्जामीक पास जावंक ना किंवा ज्या भुरग्यांचे विशय उरला त्यांची सप्लिमेंटरी एग्जाम ही 16 मे ह्या दिसा जावपाची आसली। पूण गोवा बोर्डान एक नोटीस काडल्या आनी त्या नोटिसेन म्हटल्या की ही 16 मेक जावपाची जी एग्जाम आसली सप्लिमेंटरी एग्जाम ती आता 27 मेक जावपाची आसा। ती 27 मे पर्यंत फुडें धुकल्ल्या। हेचे कारण म्हळ्यार सेंट्रल बोर्डाच्यो कांय एग्जाम्स लायनअप आसा आनी तितून ह्यो एग्जामचो आडचो जावपाक लागलो म्हणून 16 मेक जी सप्लिमेंटरी एग्जाम आसली ती आता 27 मेक दवरल्या अशी गोवा बोर्डान नोटीस काडलेली आसा।